Enrico e Francesca, siamo sposati da 28 anni, abbiamo 7 figli, siamo di Venezia, ma siamo in missione a Bridgeport. L'amore dà sempre vita. L'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia, ma genera una famiglia. L'amore per la vita è cresciuto dentro di noi sin da piccoli, provenendo da 2 famiglie numerose. Nei primi anni del nostro matrimonio, in seguito a 2 aborti spontanei e 2 interventi chirurgici all'utero, i medici ci dicono che sono sterile. Grazie a questi 7 anni così sofferti, in cui abbiamo sentito il sostegno della Chiesa, della nostra comunità neocatecumenale, dei nostri catechisti, sentiamo che Dio ci chiama ad essere fecondi e ad aprirci alla vita, al suo piano per noi, e adottiamo in Russia il nostro primo figlio Emanuele. La famiglia si genera e si accoglie la vita. Ogni figlio che arriva è un dono di Dio. Ogni bimbo va accolto perché figlio, in ogni caso e in qualunque circostanza, è figlio, è figlia. L'amore dei genitori è strumento dell'amore di Dio che attende con loro la nascita di ogni bambino. Lo accetta, lo accoglie così com'è. Ad ogni donna che aspetta un bimbo dico: tu sei un meraviglioso strumento di Dio per accogliere e offrire al mondo una nuova vita. L'accoglienza di questo figlio ci guarisce, ci risana e ci sentiamo amati e perdonati da Dio. Ciò che segue è grazia. Dopo pochi mesi dall'adozione resto incinta, nasce Giosuè, poi Miriam, Benedetta, Israele, Simon Pietro e Natanaele, insieme ad altri 5 aborti spontanei, che sono gli angeli che ci aspettano in cielo. Nel 2005, colmi di gratitudine e di gioia, ci offriamo disponibili e veniamo inviati dal Santo Padre Benedetto XVI come famiglia in missione. L'adozione è una scelta cristiana, adottare e donare una famiglia a chi non ce l'ha, ed è l'atto di amore con cui un uomo e una donna diventano mediatori. Mediatori di che? Dell'amore di Dio. Dio tramite loro dice: anche se tua madre ti dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Nella missione con i nostri figli viviamo come una famiglia normale, portando la testimonianza dell'amore di Dio alle persone che incontriamo nel nostro cammino, così, annunciando con la nostra vita che Cristo è risorto e ha vinto la morte. देवाच्या डोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात जाऊ
mondi, soglia porasuns morte, devacia dongratsoruja, tacia mondi ransomuja, devacia dongratsoruja, tacia mondi ransomuja. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी ह्या मिसांत किरीत भाशेन कतरिना फेर्नांडीस ही आमची सोंपलेली भयणी खातीर मागता. आज 1 म्हयनो भरता ही आमची भयण सोंपल्या. देवान तिका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचेर सूख फावो केल्या पुरो म्हूण तिचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सगळीं आमची बाबा भयणां जी पिडेंत आसात आपल्या खातीर मागूंक लायतात. जायतीं आमची बाबा भयणां जी आजून अडचणीक सांपडल्यात आनी आपल्या खातीर माग म्हूण आमचे लागीं विनंती करतात तांचे खातीर मागुया. मागुया आमच्या बाबा भयणां खातीर जाणीं शेत रोयलां आनी पावस बरोच पडटा आनी जायते फावटी तांचें शेत बिगडोन वता. तो तांकांय देवान ह्या पावसान उदीक आनी उदीक आसरो जावंक आनी तांचीं शेतां बरे भाशेन सांबाळून उरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मनशाचो पूत सोनवाराचो दोनी अशें जेजू आमकां आज उगडास करता. सामुएलाच्या पुस्तकार 21व्या आवेस्वरान 2 ते 7 वळीन जेन्ना दाविदाच्या शिसांक भूक लागली देव मंदिरान वचून ताणें उंडे केले. तेच भाशेन जेजूचे शीस जेन्ना कोणसां खाताले फारिसेवान 2 शास्त्री म्हणटाले सोनवारा दिसा खावंक तुमच्यान जायना, तुमी सोनवार मोडटात. आनी जेजू म्हणटा हांव सोनवाराचो धोनी. म्हणटकूच जें कितें आमी करूंक ह्या संवसारांत आसा तें कायदे आमकां बरे भाशेन हे संवसारांत जिवंक दिल्यात. न्हय आमी कायद्याचे गुलाम. आमच्या जिवितांत जायते फावटी गुलामपणान आमी जियेता तेन्ना जेजू म्हणटा जें कितें आमी करता तें देवाचे मोहिमे खातीर करूंक आमी दिसपोटी वावरूंक गरज. हेंच आमकां मागुया. आमी उदीक आनी उदीक देवाक महिमा दिवंक आमच्या जिविताच्या देखी वरवीं आमचें जिवीत जावं दी देवाची महिमा. आमच्या जिविता वरवीं देवाक उदीक आनी उदीक बरेपण हाडूंक आमी दिसपोटी वावरूंक ह्या मिसांत कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. Krista kakut kor, Krista kakut kor. Amche खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगार बापा, सर्व सुपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बागेवंत पावलून कोरोस्कारान बरयलेली चिठी वेलें वाचप. पावा भयणेलो, तुमचें वायट चिंतना आनी कोट्या कर्तुबांक लागून एका वेळार देवा सोंसिल्लीं तुमी पयस आसल्यात. तुमच्या दुस्मानान आसलेत, पूण आतां देवान तुमकां आपल्याच्या पुताक मोन्ना वरवीं आनी ताजी विनाशी कुडीक परतून आपले वेंगेन घेतल्यात आनी आपल्या मुऱ्यान तुमकां पवित्र निस्कोडून आनी निरोपराधी केल्यात. आतां तुमी भावार्थान तीर आनी गोट रावात आनी शुभ वर्तमानान आयकूंक तुमकां मेळ्ळां त्या बोरवाशांतली तुमी कोडसोदूं नाकात. हे शुभ वर्तमानान आनी सगळीं मनशांक परगोट जालां आनी हांव पावलू तांचो सेवक. देवाचें उतर हें देवाचे गोड उतार. आमचो जबाब, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परतून म्हणया, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुजे बोलान म्हाका वायट करूं दी. म्हज्या मागणें आयकून आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां काण घे. जबाब, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कशेय मनान तुका योद उमटलो. तूं बोव कोनवालो म्हूण तुका वाकाणटलो. जबाब, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत अंश कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हज्या वरवीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून असो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्याक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलू कोलोस्कारांक बरोवन कांय बरीं उतरां म्हणटात. तुमकां पवित्र आनी निश्कोडूंक करच्याक देवान तुमकां परतून आपले वेंगेन घेतल्यात. म्हणटकूच आतां तुमी भावार्थान तीर आनी गोट रावात. देव जावन आसा सगळे काकुतीवंत एक आमकां सगळ्या काकुतींतलो तो आमकां निवारता आनी आपले काकुतीन आमकां सांबाळटा आनी बरेपणान तो दवरता. देव सगळ्या वेळार आमची काकलूत करता. आमी जायते फावटी चुकता, आमी जायते फावटी देवा सुशिल्ले पयस वेता तेन्ना देव आमकां भावार्थ आमचो गोट उरूंक आनी तीर भावार्थान रावंक जायते उपाय घेता.
आनी हेच की जेजू आज आमकां शुभ वर्तमानान सांगता. दावीद आनी ताचे सांगाती जेन्ना भुकेले देव मंदिरान 12 उंडे दवरतालेत आनी हे 12 उंडे वेदीचेर दवरता आसतना 12 कुडांचे जे दावीद इस्रायल पोरजे 12 कूड आसले तांच्या नांवान 12 उंडे वेदीचेर दवरताले आनी फकत यादनीकांनी हे उंडे खावंक जाताले. ते वेळार दावीद आनी ताचे शीस थंय वेतात देव मंदिरान आनी हे उंडे खातात. आनी दावीद बाबा भयणीनो जाणा आसता राजा जावनूय गरज पयली मनशाची भुकेची न्हय देवाक भेटोवंक हाडल्या ते वेदीचेर आसात ते उंडे बेश्टेच अर्पण करूंक. पूण मनशाक त्या वेळार गरज पडली जाल्यार ते उंडे मनशान खावंक जातात. पूण हें दाविदाक सुद्दां गमलेलें सामुएलाचे 21व्या अवेस्वरान 2 ते 7 आमकां मेळटा. म्हणटच गरज आसली आमी मनशाक कितें गरज आसा ती पयली पळोवंक. आनी हेच जेजू आमकां सांगता हांव सोनवाराचो दोनी तुमकां तर कायदे घातल्यात तुमकां तो सोनवार पाडूंक लायला. गरज आमी कसले मनान हो सोनवार पाडटा. जायते फावटी आमी मिसाच्या बलिदानाक येता आमी जाय तें करता मिसाच्या बलिदान घरांतल्यान आमी भायर सरता तेन्ना जायते फावटी झगडीं झुजां जायते फावटी म्हणटा तूं म्हाका सांगो नाका तूं म्हजे लागीं उलय नाका आमी दुसऱ्या लागीं उलयना सुद्दां भायर सरता आसतना कित्याक आमकां मिसाक वचोंक जाय. वाटेर आमी येता आसतना जायते फावटी घडये आमी एकामेका लागीं झगडीं सुद्दां करता आनी बरें मन जायते फावटी आमकां आसना. आमकां दिसता कितें देवाची रीत आमकां पाडूंक जाय मिसाक येवपाची म्हणटच आमी मिसाक येता आमचो कायदो कसो पाडूंक. आनी जेजू म्हणटा म्हाका तुमी सोनवार पाडूंक कायदो कसो तुमी दवरी नाकात. गरज तुमचें मन कसलें तें गरज तुमचें काळीज कितें आसा पळय तें तुमच्या काळजांत. आमी जायते फावटी सोनवाराच्या दिसा आमचो आयतार पाडटा तेन्ना कसल्या मनान आमी येता तो आमकां विचार करुया. खरेंच आमची भेट देवाक अर्पण करूंक आमी येता. खरेंच आमी देवाक मानतेलीं जावंक आमी देवाक आमचें सगळें जिवितान वायट आसा तें भेटूंक येता. आमच्या जिवितान बरेंपण आसा तें आमी आजतान सुरू करतले तीर आनी भावार्थान आमी जियेतले असल्या बरवशान आमी येता जाल्यार आमकां विचार करुया. आनी जेजू आमकां म्हणटा हांव सोनवाराचो दोनी म्हजे शिसांनी तर केले गरज आसली मनशाचो पयलो ताका गरज आसा तें दिवंक गरजेचें न्हय सोनवार पाडूंक. कित्याक जायते फावटी आमी देवाच्यो वस्तू पाडटा आनी मनशाची गरज आसा ती पयसायता आमच्या पेल्याक आमी दुखयता आमी घडये आमच्याच कुटुंबान आसले वांगड्यांक आमी वायट करता. जायते फावटी आमी कुम्यांव दिवंक वेता दुयेंतीक तेन्ना आमी पळयता दुयेंत आसा ते एका कोणशाक बाबा भयणू घालिल्ले आसात आनी मनशां आसात ती कुजनान बिजी आसात. कितें करूंक फादराक च्या करूंक फादराक उदक हाडूंक नाजाल्यार आपलो वावर करूंक. फादर आयला कुम्यांव दिवंक दितलो ताका कुम्यांव आमकां पडून वचूंक ना. असलें आमचें धोरण जाता. आमी तर मनशाचो वालोर नको जाल्यार आमी मनशाची तर बाबा भयणू खेबाळां करता जाल्यार आमी मनशाचो ओर्त आमच्या जिवितान सजमना जाल्यार देव आमचें अर्पण मानून घेवचो ना. देव जायते फावटी आमची भेट स्विकार करचो ना. खऱ्या मनान खालतीकायेन आनी देवाक मानता तसली भेट तर आमी करीत जाल्यार देव आमची भेट स्विकारतलो. आमचें जिवीत जावन दी एक भेट देवाक दुसऱ्यांचें बरेंपण करूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक दुसऱ्यांक एक बरी जाप दिवंक दुसऱ्यांक आमी जायते फावटी पावूंक दुसऱ्यांचो आदार आमी समजून घेवंक. आनी जायते फावटी आमी करता त्यो रिती आमकां भाव भयणो जायते फावटी मारेगार पडोना जावंक पूण देवाक मानता तसल्यो त्यो रिती जावंक बऱ्या मनान आमी करूंक बरें जिवीत आमी सारूंक आनी देवाचे बरे गोवाय आमी जावंक आमकां सगळ्यांक हे मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. बाबा भयणी बापाक भेटूंक पंगार नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सगळें ओपूंक जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवा खुशी कुरीस लेगो मोगान बेगो जिवीत जोडूंक जेजू
Gesù Matta, cuscindita, soglens moce, Baba copta. Gesù Matta, cuscindita, soglens moce, बापा कोपता. मोशा बाबा भयणे मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखरे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवून जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवू आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सोर काडयेन सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारोण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांची संगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवे येतात. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही मोशा रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें मोशा उगडासा करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्वक उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुरनी कातरिनाची काकूत कर तिका 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन वेली तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर झुरीत मुखामोळ पुडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामका येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशी पोरमार तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांसूं तुमचे सगळ्यांक. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मोनीस जालोय.
सासनाक तुझे येवजण जाले आमचे मोदेर बिडार करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान ती जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूया. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज सांजे नोवेनाचें मीस जातलें 5:30 वरांचेर. फाल्यां आयतार फाल्यां 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6 वरांचेर, दुसरें नोवेनाचें मीस जातलें 7:15 आनी तिसरें मीस 8:30 वाजता सकाळची. सांजेचें मीस आसचें ना. फाल्यां आयतार म्हणटकूच चुत्र आयदोची. फाल्यां सांजेचें नोवेनाचें मीस जावचें ना. तें नोवेनाचें मीस सकाळीं 7:15 जातलें. आमचे लागीं लक्ष्मी तारू ही पानां आसात. आमची जांकां डेंगू जावं मलेरिया जाता तांकां ती बरी. म्हणटकूच तुमकां कोणाकूय तर गरज आसा जाल्यार ती आमचे इगर्जेन तरणाटी घेवन आसतलीं. तुमच्यांनी ती तांचे कडची घेवंक जाता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन